येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. भाजपाच्या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांक लोकां परस पक्षाची चड चिंता. म्हादय प्रश्नार गोंय आनी कर्नाटक दोगांची चल्ल्यात नाटकां. कर्नाटकाचो आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी विलास बेळगांवकाराचो आरोप. उदकाची बिलां फुगोवन दिवपाची भाजपा सरकाराची परंपरा चालूच. खोतीगांव आनी गांव डोंगरीच्या लोकांचे घशे सुकले, पूण बिलां भरमसाट. कर्नाटकात 10 मेक जावपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर चेक नाक्यार खर तपासणी. चेक पोस्टा वयल्यान घरगुती वस्तू व्हरपांचेर मर्यादा. 50,000 परस चड पयशे बाळगूपाकूय ना परवानगी. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. भाजपाच्या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांक लोकां परस पक्षाचेच चड पडला. म्हादयच्या प्रश्नार गोंय आनी कर्नाटक दोन्ही भाजपाची सरकारां नाटकां करतात. कर्नाटकांतल्या लोकांक जायशे उदक दिवन गोंयाक जाय तितलें उदक दिवं येता, पूण आपलो प्रस्ताव सरकारान आयकूंकूच ना. कर्नाटकाचो आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी विलास बेळगांवकारान आरोप केला. गोयचो मुख्यमंत्री म्हादयच्या उदकाचेर आतां तोंड धापून कित्याक? कर्नाटकाचो आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी विलास बेळगांवकार विचारता. वेंचणुकेचे फाटभुंयेर कर्नाटकान ह्या वादा कडेन एक नाटक म्हण पळयला. बेळगांव आनी हुबळीच्या लोकांक कर्नाटकांतले उदक जाय, पूण पियोवपा पुरते. तशेंच ते गोंयकारांकय जाय, पूण जाय तेन्नाच गोंयचो मुख्यमंत्री वगी रावला आनी आमचो मंत्री फालां मारता, अशें ताचें म्हणणें. कर्नाटक सरकारच्या त्या ठिकाणी निवडणूक असल्यामुळे कर्नाटकात आणि गोव्यात दोन्हीकडे भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे. ही दोन्ही सरकार या ठिकाणी या प्रश्नावरती नाटकबाजी करत आहेत, हा मला स्पष्ट आरोप आहे. कसं आहे, गोव्यात जेव्हा निवडणुका होत्या तेव्हा हा विषय त्यांनी काढला नाही. तेव्हा गोव्याचे मुख्यमंत्री सांगत होते की आमची गोव्यात पाणी देणार नाही. हे नाही. आता गोव्याचे मुख्यमंत्री गप्प आहेत. आता केंद्रीय लवादानं त्यांना मंजुरी दिली असं ते कर्नाटकचे हे सांगतायत, पण ऑफिशियली त्यांना मंजुरी मिळाली नाही असं वर्तमानपत्रातून आम्हाला ऐकायला मिळालेलं आहे. मात्र इथले मुख्यमंत्री सांगतात मंजुरी झाली, प्रोजेक्ट सुरू होणार. इथले त्या संबंधित भागातले आमदार आणि मंत्री आता कांगावा करतायत, पण हा राजकीय स्टंट आहे. अजून अशी काही मंजुरी मिळाली नाही आहे. इतका हा सोपा प्रश्न नाही आहे. राष्ट्रीय जल लवाद मंडळाला चारी बाजूने विचार करावा लागेल. यात महाराष्ट्राची भूमिका महत्वाची आहे. तर महाराष्ट्राचा प्रदेश येतो किंवा महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक तीन राज्याचा प्रश्न येतो. मात्र हे सरकार इलेक्शन पुरता कसं टोपी फिरवायची एवढं राजकारण करता येईल मला स्पष्टपणे दिसतं. अभ्यास आता बोलत नाही त्यांचं भाजपचं सरकार आहे त्यांना वाटतंय ना, मग तुम्ही पक्षासाठी बघता लोकांसाठी बघितलं असं वाटतंय. मलप्रभेचे उदक थळाव्यान दिवनय योग्य ते प्रमाणात ते गोंया सोडू येता अशें आपणे कर्नाटक सरकाराक सांगिल्ले. जिल्लो पंचायत वांगडी असताना बांदाचे पर्याय दिल्ले, पूण तांणी ते आयकले नात खंय. आयकात विलास बेळगांवकारान दोनूय मंत्र्यांची केल्ली धुलाय. या मलप्रभा नदीचा वापर आज सुद्धा जांबुटी आणि कणकवली भागामध्ये फार प्रचंड पाऊस पडतो. पावसाळ्यामध्ये पूर येतो, नदीकाठची जमीन तुमची शेती वाहून जाते आणि आज इथं गेलं की तुम्हाला प्यायला पाणी मिळत नाही अशी अवस्था आहे. ती शेती सुकून गेलेली आहे. यासाठी मी मागे एक पर्याय दिला होता. मी जिल्हा परिषद मेंबर असताना जिल्हा परिषद ठराव मांडलेला आहे की प्रत्येक 3 किलोमीटर अंतरावर नदीच्या पात्रामध्ये एक बंधारा घाला. प्रत्येक 3 किलोमीटरच्या अंतरावरती एक बंधारा घालाचा ठराव यायची कॉपी माझ्याकडे आज आहे. आणि त्या बंधाऱ्यांना पाणी साठवून त्या शेतकऱ्यांची गरज बघून पुढे पाणी तुम्ही घेऊन जावा तिकडे, पण ते सरकार ते करत नाही. त्यामुळे सरकारला आमची काळजी नाही आहे, फक्त उभे धरावाच्या लोकांची तेवढी त्या काळजी. पण हे जर बंधारा बांधले तर गोव्याचं पाणी वळवायला लागणार पण नाही. फारसं लागणार नाही. तर थोडं त्यांची गरज बघून थोडं वळवलं तरी त्यांना जास्त लागणार नाही. जास्त लागणार नाही आणि इथल्या लोकांची गरज भागेल. कर्नाटकाच्या आम आदमी पार्टीचे म्हणणे आयकात. आदी आमकां उदक मेळना जाल्यार खानापूरवाले सगळे रस्त्यार देंवतले, तांणी शिटकावणी दिल्या. हाजेर गोंयची आप कितें म्हणटा ते जाणा जावन घेवचे पडटले. सर्वप्रथम आम्हाला पाणी पाहिजे ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. जर आम्हाला मिळालं नाही तर त्याच्यासाठी आमच्या खानापूर तालुक्यातील आम्ही जनता रस्त्यावर उतरायला काय मागे बघणार नाही, ही स्पष्ट भूमिका आहे. कारण का आमच्या ह्याच्यामध्ये उगम पावलेली नदी जर दुष्काळी पाणी जात आहे, आम्हाला पाणी मिळत नाही, तर हा मोठा अन्याय आहे.
त्याच्यासाठी आम्ही जांभोटी कणकुंबी भाग सर्व हा जो जंगलमय भाग आहे सर्व लोक खानापूर तालुक्यातील सर्व लोक एकत्र येऊन रस्त्यावर उभा राहून त्याच्या विरोधात आंदोलन छेडणार. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत आणि ओमकार देशप्रभू. रेल्वे उदरगत महामंडळान बेकायदेशीर कामाची कागाळ दिल्ल्यान गोंय दर्यादेगवयल्या वाठार वेवस्थापन प्राधिकरणान आयज बेळसाव खाडीचें इन्स्पेक्शन केलें. काम करता तसो आरोप आशिल्लो वाठार CRZ झोनांत पडटा. थळावे खाडीक आडमेळी हाडटात असो आरोप आसा. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. वेलसावची क्रीक ब्लॉक केल्या म्हणून फाटल्या दिसांनी जो बोवाळ जातालो त्याच बोवाळाचेर आयज गोंयचो एकवट हेंच्यांनी WRD तशेंच DCZMA कडेन एक कंप्लेंट केल्ली की हांगा CRZ वायोलेशन जाला, तशेंच हांगा उदीक जे नॅचरल क्रीक आहा ती खंय तरी ब्लॉक जाला, त्याच्या खातीर नेचराक हार्म जाला. आनी ह्याच हितून आयज इन्स्पेक्शन जालें आनी इन्स्पेक्शनान त्यांनी आयज नोट केल्लें आसा. आनी जे विलेजर्स आहा गोंयचे एकवटचे लोक आसले तेंच्या म्हटलां की दे आर होपफूल की हे जे तेंचे वायोलेशन जाला ते नोट डावन जातले, तेचेर एक्शन जातली अशें तांकां दिसता. आनी तेंच्यांनी मागला की बेगीनच्या बेगीन ही जी माती डेगी हांगा घातलेली आसा आनी ब्लॉक केल्ली आसा ती ओपन करची आनी हे जे ब्रिजाचें काम चालू आहा डबल ट्रॅकिंगा खातीर ते खंय तरी बंद उडोवचें, कित्याक की ते पयलीं जी ड्रेन आसली ती एक्सेस आसलो तो मोठो आसलो आनी आतां तो ल्हान केला अशें तेंचें म्हणणें. Water had reached the wall of the house. Now, why is this happening? Because all water storm drains are blocked and water finds its way. So water is now coming up. You can see where the water is at the moment. What will happen during the monsoons? Will these people be able to stay in their homes? So the villagers are literally being thrown out of their homes. For what reason? I would like to know from the authorities whether the railway is not bound by the laws of the land. No law affects the railway. No law is to be implemented by the railway. Even those laws without which people are hurt, the property of the people is destroyed, nothing matters. Why are we doing this? And I think we all know that the Supreme Court had stated very, very clearly and very definitely that Goa is too tiny to contain the second track. Precisely because of all these happenings that will happen, the impact that the second track, laying of the second track will have on the land, on the houses and on the lives of the people. So we are expecting a lot of these houses to be flooded completely because the main water canal and these temporary water bodies have been completely buried. So we really request some action to be taken on this. Two important issues. One is the water body, that issue needs to be addressed, and second is an important water canal that has been blocked. So we will be facing monsoon shortly. So therefore we request the authorities to do something about the water bodies and these canals being blocked to prevent any flooding in our village. Is what very simple. Acquisition cover जाऊना. Acquisition process अजून इनकम्प्लीट हा, कंप्लीट जाऊन काम चलता नॉन एक्विजिशनाचे. आता काम चलता ही जागो एक्वायर्ड जावंकूच ना, ह्या एरियांनी काम चलता. सो हे काम सद्याक पळय चलता ते टोटली लिगल आसा, कायद्या भितर नात. एक्विजिशन काबारूच जावना जाल्यार काम कशें स्टार्ट जावपाक शकता तुमी सांगा. कॉमन सेन्स आसा. सो थोडे जाण मिसलीड करता, दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. बट हियर वी आर सेइंग दॅट विदाउट एक्विजिशन हाऊ इज द वर्क टेकिंग प्लेस. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीश गोवेकार आणि शिवानी सांगेलकार. आयज सांजवेळार आमोणा पुलार अपघात जालो. आमोणा सावन पणजे वेगान वचपी गाडयेक उरफाटे दिकेन वचपी 2 मोटरसायकलींनी धक्को दिलो. दोनूय दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां GMCत व्हेल्यात. पळयात पुराय बातमी. आता आम्ही आमोण्या ब्रिजा कडेन आसा. आमोणा ब्रीज आता जवळ जवळ एक 6 जाल्ली आसा. 6 सुमार एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक 4 व्हिलर गाडी आणि 2 2 व्हिलराचे एक्सिडेंट जाल्ले आसा. आता जस्ट पळयता तुमी दोनूय सारके इंजर्ड जाल्ले आसा. एकल्याची तकली फुटला, एकल्याचो पाय बेंड जाला. आता आमी इमिजिएटली पोलिसांक आपयले आनी एम्बुलन्सांक आपोवन ताका बेतकी आनी थोड्या एकल्याक GMCक धाडून दिला. आणि आता रस्तो क्लियर करपाचें काम चालू आसा. तो लोक म्हणटात की 4 व्हिलरची गाडयेन येतालो तो बरो फास्ट आसलो आणि तेणी एक्सिडेंट केला त्या हेतून. ताकाय बी त्या पोलिसांनी वांगडा बरोबर घेवन गेला. प्रायव्हेट गाडयेन व्हेला न्ही. एकट्याक पयलीं आमी प्रायव्हेट गाडी अरेंज करून धाडलो आणि दुसऱ्याक एम्बुलन्स लेट येयली. 20 मिनटां लेट जाली एम्बुलन्सीक. सो आमी ताका मागीर त्या म्हणसर रावंक ना धाडपाक. सो दुसरो कोण एक्सिडेंट केला तो मनीस वेदांताचो म्हणटा तो रामाकृष्णन जे कोण तरी आसा तेणी तो एक्सिडेंट केला.
आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. उदकाची बिलां फुगोवन दिवपाची भाजपा सरकारची स्कीम तशी नवी न्हू, पोरणीच. सध्या खोतीगांव आनी गांवडोंगरी सारकिल्ल्या वाठारांनी ही स्कीम यशस्वीपणान चल्ल्या. मिटर चलना तांकांय हजाराची बिलां येतात. कोण घालता हो घोळ, घेवया जाणा जावन. सरकारान सद्याक आतां आमकां सगळ्यांकूच सांगून दवरलें आशिल्लें की जो मनीस 16 युनिट पर्यंत उदक वापरता त्या मनशाक उदकाचें बील हें आसचें ना, त्या मनशाक उदक फ्री. आनी 16 युनिटाच्या परस जो कोण चड वापरतलो उदक ताका मागीर तें खंय बील आसतलें. पूण गांवडोंगरी आनी खोतीगांवांतलो भाग हो ग्रामीण भाग, ह्या भागांत पळयल्यार सरकाराची वेगळीच अवस्था. आनी तातूंतले खास करून खोतीगांव भागांत तर अशी परिस्थिती की हेची धज्जा जाल्या. सरकाराचेच जे मिटर आसात ते कांय दीस मदीं मदीं बंद पडले. आनी जेन्ना बंद पडटा तेन्ना मिटर रिडरान जेन्ना ऑफिसाक ही इन्फॉर्मेशन दिवप आसता आनी हें इन्फॉर्मेशन दिल्या उपरांत गव्हर्मेंटाचे हायर ऑफिसर जे आसात थंय येवन ते मिटर रिप्लेस करप आसता. पूण जेन्ना बंद पडटा तेन्ना लोकांक उदक मेळना. खरें म्हटल्यार तें जितलें उदक मेळना तेजें कॅल्क्युलेशन करून पयशे मायनस करपाक जाय आशिल्ले. पूण सरकारान त्या मनशाक जवळ जवळ 12 दिसाचे सुमार 9 युनिटाचे पयशे चार्ज केले. आनी अशा मनशां चार्ज केले ज्या मनशाल्या नळाक केन्ना उदकच येना, ज्या मनशाच्या नळाक दिसाक फक्त अर्देच वर येता, अशा मनशाक सुद्दां चार्ज केले. आनी केले हे एका म्हयन्याच्या 12 दीस बंद पडलेलो मिटर हो प्रत्येक फावटी बंद पडला. म्हणजे 6 म्हयने बंद पडला म्हणून 6 म्हयने कॅल्क्युलेट केले आनी थंय बील तांच्यांनी वाडयलें. अशा तरेन इतलो घोळ केला आनी खोतीगांव वाठारांतल्या लोकांक हजारांनी बिलां आयला. सद्याक हांगा खोतीगांव वाठारांतल्या आनी एक असो मनीस आशिल्लो ज्या मनशाक जवळ जवळ 40 हजाराचें बील आयलें. तुजो प्रॉब्लेम जो आहा म्हळ्यार पळय, बील जे डिपार्टमेंट 6 म्हयन्यांनी काडटा आनी जे फाटलें युनिट जे कितें उरलेलें म्हणटा पळय ते 6 म्हयन्याक कावंट पडटा. तें जर 1 म्हयन्या जर कावंट करतालें जाल्यार हे 5 म्हयने लोकांक फुकट उदक मेळटा आसलेलें. ही डिपार्टमेंटाची आनी मिटरांची मिस्टेक ही लोकांच्या माथ्यार घालता हे बील फक्त. डिपार्टमेंटाचो रूल्स आहा म्हयन्याक 16 युनिट. जेन्ना लोकांले 2 युनिट मिटर चलताले पळय पयलीं तेन्नाय ते 16 युनिटाचें बील मारताले. बाकी हे 14 युनिट सोडनासलेले ते कित्याक उदक मिटर 2 युनिट चल्ला म्हण 2 युनिटाचें बील घेनाशिल्ले, 16 युनिटाचें बील घेताले. आतां जर हिंगा पळोवंक गेल्यार 9 युनिट जर कॅल्क्युलेट केले तेंगेले जाल्यार म्हयन्याक तेंगेले 22 युनिट जाता. म्हणजे 16 युनिट मिनिमम कशें उरले. आनी जे पळय 6 म्हयने बील जें आसा तें 6 म्हयन्यांनी येता बील खोतीगांवाक. अशेंच सदां अशें आसता काय कितें भानगडी? आतां हिंचो मिटर रिडर केन्ना थिंगा बिलिंगाक येना. लास्ट ह्या म्हयन्यान जो कोण येयला पळय तो पयलींचो मिटर रिडर येयला, कोण दुसरो मिटर रिडर येवन ती बील काडून गेल्ला. ही मिटर रिडराचे मिस्टेकी लागून हे लोकांचे हाल हे सगळे. खूब जाण आख्या आमच्या वाड्यार नात 5-6 जाणां आसतले. आख्खी खोतीगांवां प्रॉब्लेम जाला. लोकांक सगळ्या एक बरो बील येयले, 10,000, 15,000, 20,000 अशें करून बील येयले. आनीक वचोन लोकांनी भरले, नाल्यार ते म्हणपा लागले मिटर रेटा काडून उडयता म्हणून मिटर. एकू बरें आमकां हे बील येयलें न्ही, लोक कशें भरतले. हांवें खोतीगांव कितें उत्पन्ना हिंग गरीब आहा न्ही लोक. आनी कितें मिटर कट करपा आयले म्हणून कोण ते पयशे बंद नाल्यार कट करता म्हणपा लागले मिटर रिडर. म्हणजे तुमकां डायरेक्ट लेटर बीन दिनासतना येयले तर? हय, डायरेक्ट येयले ते. फातोड्याच्या रवींद्र भवन सर्कला कडल्यान रेलिंगाच्या जिडायनाचेर थळाव्यांनी चिंता उक्तायल्या. सर्कलाचे मदीं आसलेले रेलिंगाक भाल्यावरी आकार दिला. तांचेर कोण आपटतलो वा ते कोणाचेर पडटले जाल्यार दुर्घटना घडूं येता हो थळाव्यांचो भंय. आज आम्ही फातोड्याच्या रवींद्र भवनाच्या सर्कलाकडे आसा. जर सर्कलाक एक डिझायन केल्लो आसा तो डिझायनाक सारखे काटेशे केल्ले आसा, भालेशे केल्ले आसा. काटे म्हणल्यार भालेशे. आनी ते डिझायनाचेर चुकोन समज कोण पडलो एक बायकवालो जाल्यार ते कितें घडपाक वायट घडणूक घडपाची शक्यता आसा. तेन्ना हांगासरल्या लोकांनी मागला की बेगींतल्या बेगीन ती वायट घडणूक घडच्या पयलीं हो डिझायन चेंज करचो म्हणून. माडेल फातोड्डे रहिवासी मिलाग्रेस फर्नांडीस म्हणटा, कितेंय वायट घडणूक घडचे आदीं रेलिंगाचे डिझायन बदलपाक जाय. रवींद्र भवन सर्कला कडेन स्पीड ब्रेकर घालचे अशें फातोड्डेच्या सेड्रिक फर्नांडीसांनी मागला. आयकात. गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करपाक सोदिता की 4 वाटेन स्पीड ब्रेकर घालची. कित्याक स्पीड लिमीट काय ना, कोणी स्पीड चड स्पीड जाता. ताका रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक 4 वाटेन स्पीड ब्रेकर जाय जाल्यार मातशें
प्रॉब्लेम सॉल्व जातले तिका सिग्नल ना काय ना तूं चोयल्यार कोणी येताय कोणी वयताय सगळे हें ना पूण हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता चारी वाटेन स्पीड ब्रेकर जाय जाल्यार मातशें स्पीड करून जातलें आनी आमच्या युथा मातशें लायफ एक रिस्कान सेफ जातलें. एक तर कोणा गेलो कंट्रोल चुकोन तर कोणूय तर येयलो आनी एक सर्कला तर मान तो जाम तर जावन पडलो न्हू जाल्यार येते लोकड्या पडे ते पॉयंटीड घायलाय न्हू त्या मनशा लागून तेगे जिवाक रिस्क जावपाक शकता कित्याक कोणाक जीव वचना पयलीं कोणा गेलो जीव वचना जावपाक हे पडे पॉयंटीड कितें घायला न्हू हें काडपा जाय आनी केसोय डिजायन कराय कांय प्रॉब्लेम ना सर्कल आसपाकूच जाय बट मुगे डिमांड कितें आहा हे पडे लोगडा पडे पॉयंटीड कितें केला न्हू हे रिस्की आहा सगळ्यांक कित्याक हे रोडान आमगेले सगळे फातोडा हे सर्कलान फोंड्या मागीर हिंगा आमगेले सगळे आमगे फातोडा लोक सगळे हे रोडान येताय ओके आनी राज्य हे सर्कलाक कांय कोण हांव सर्कला आहा वो ना म्हण. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. कळंगुटे सलूनाच्या नांवान चलपी बेकायदेशीर स्पाचेर धाड घालून आयज तो बंद केलो. ह्या प्रकरणांतल्या आरोपींनी भाड्याच्या जाग्यार सलून चलोवपाची परवानगी घेतिल्ली पूण बेकायदेशीर रितीन खाटीची स्पा आनी मसाज पार्लर सुरू केल्ले असो आरोप आसा. पळयात पुराय बातमी. We received one complaint of an old couple, a lady and friends had come to police station, and she mentioned that she had an agreement with one Parvinder Singh, and he has started in the name of salons, massage parlor, spa. So we have come for the inspection. We have inspected the premises. We have seen he has prepared, erected some cubicles for massage parlor, and doesn't have any permission for that effect. So we have asked him to close down. We will prepare a report, and through our SDPO, report will go to Deputy Collector for selling these premises, for running a illegal spa in the name of salon. The owners of this shop, and they have given this shop on rent to Parvinder Singh, which we made an agreement. Only for salon. Not spa. Not spa. It's only for salon. So this fellow was running the salon for quite some time, and without our permission, we were somewhere else outside without even letting us know. He started building rooms inside. He put a toilet on top. Now in a salon you don't have a toilet, okay? So now even if it is a salon, we have the before and after pictures here on my phone. And I told him also, when I called him up, I said, I am not going to give you permission for this. I said, you have to leave. He did not listen. What he did, I had locked it because he was not here. He wasn't here, he was in Delhi. And when I saw the rooms being visited without my permission, no written permission, because on the contract it says you have to take a written permission if you have to build anything inside. He did not take the written permission. So I locked it. He locked it. गोवा 365 खातीर समीर नार्वेकार, सृष्टी अथानीकार आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कर्नाटकात धामेक जावपी विधानसभा वेंचणुकेक लागून चेक नाक्यार खर तपासणी सुरू जाल्या. चेक पोस्टा वयल्यान चड घरगुती वस्तू व्हरपाक मनाई केल्या. 50,000 परस चड पयशे बाळगुपाक परवानगी ना खंय. पळयात आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकाराचो खास रिपोर्ट. येता त्या म्हयन्याच्या म्हणजेच मे महिन्याच्या 10 तारखेर कर्नाटक राज्यांत इलेक्शन आसा आनी ह्या इलेक्शनाच्या धर्तेचेर सद्याक जे गोंयांतल्यान कर्नाटकाक गाडयो येतात तांचे सामके कडक चेकिंग जाल्लेलें आसा. हांगासर गव्हर्मेंटाचे स्पेशल एक्झिक्युटीव ऑफिसर, CRPFची टीम आसा, लोकल पुलीस, एक्सायज टीम, त्याच बरोबर फ्लायिंग स्क्वॉड अशे 5 टीमीचे सारखे संघटनात्मक हांगासर चेकिंग जाता. फक्त कारीचे चेकिंग न्हय तर ज्यो बसी हांगासरल्यान कर्नाटका वयता त्या बसींनी चेकिंग जाता. बसी कडेन जे पॅसेंजर आसा त्या पॅसेंजरा कडेन जे सामानाच्यो पोटल्यो आसा त्यो हुस्पावून चॅक करता. 2 व्हिलर ज्यो धाकट्यो स्कुटी आसा जाल्यार तेज्यो डिकी सुद्दां चॅक केले गेले वयता. आणि सध्या ह्या सिच्युएशनाचेर
तांच्यांनी आतां इतके कडक धोरण धरलेलें आसा खंयचीच हायदणां धरपाक किंवा खंयच्याच डॉमेस्टीक वस्तू सुद्दां चड व्हरपाक मेळना. जर व्हरतलो जाल्यार ताचें बिलां तांचे कडेन उरपाक जाय. जें कितें आसा सगळें लिगलिटीन आसपाक जाय. 50,000च्या चड पयशे घेवन कोणूच आतां कर्नाटकान वचपाक शकना अशें हांगासरल्या चॅक करपाच्या टिमी कडल्यान आमकां म्हायती मेळ्ळेली आसा. आता ऐकात कर्नाटक चेकपोस्ट वयल्या अधिकाऱ्याचो रेकॉर्डेड आवाज, जातूंतल्यान चड म्हायती मेळटा. मतलब क्या है, ये लास्ट हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर है. इसमें क्या है, दारू और कपड़ा, पैसा, कौन सा भी चीज इधर से अंदर नहीं जाना, इलीगल. मतलब बांटने के लिए कपड़ा भी है, कपड़ा भी है, कपड़ा शराब, पैसा, यूटेंसिल्स, एनीथिंग, बर्तन, सब कुछ है, सब डोमेस्टिक आइटम्स, स्टोव, फैन, कुकर, लाइक एनीथिंग जो भी कुछ है लोगों को देने के लिए जा रहा है. ऐसा लगा तो 1-2 लिया तो चलेगा. हाँ, उसके लिए हम लोगों को ये मालूम है. इधर एक क्या है, मैजिस्ट्रेट लेवल का एक ऑफिसर बना था ये सिर्फ चेकपोस्ट के लिए. उधर हम डिसाइड करना है वेदर इट इज लीगल और इलीगल है. वो इसे मोर देन 50,000 कैश नॉट अलाउड, कैरी नहीं करना. और ये सब कि कब से आप लोगों ने ये सब स्ट्रिक्टली चेकिंग? 29 से ही चल रहा है. 29 से मतलब ये महीने से शुरुआत से हो गया. हाँ, 28 से. हाँ, मतलब ये शुरुआत, ये महीना के शुरुआत से हो गया. और इलेक्शन कब है सर? मई 10 तारीख है. ये तुम्हारा रिजल्ट आने तक रहेगा या नहीं? रिजल्ट आने तक 13 तक रहेगा. अच्छा. पुलिस टीम दारू वगैरह पकड़ने के लिए एक्साइज टीम रहेगा, उसको कोऑपरेशन करने के लिए लोकल पुलिस टीम रहेगा. और उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन मैनेज हुआ तो सीआरपीएफ टीम भी डेप्यूट किया हुआ है. और उसके लिए ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए फ्लाइंग स्क्वाड रहेगा. हर एक लेवल में चेक होगा. डिफरेंट टीम्स. इंडियन इलेक्शन कमीशन का आदेश. और एक है राउंड द क्लॉक शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं लोग. गोवा 365 खातीर देवीदास गावकर, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. GFAच्या फर्स्ट डिव्हिजन लीग सामन्यात कुठ्ठाळी विलेजर्स आणि SSC कॅव्हेलोसी आमने सामने झाले. सामनो बरोबरीत सुटलो. 78व्या मिनिटाक SSC कॅव्हेलोसीन गोल करून कुठ्ठाळी विलेजर्सान पहिल्या अर्धा अखेरेक 1-0 अशी आघाडी घेतली. पळयात ह्या सामन्याची झलक. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, सुभाशीश गोयकार आणि निखिल जल्मी. केरळ आणि मध्य प्रदेशा मजगती कमी दाबाचो नवो पट्टो तयार जाला. ताका लागून कांय दिसांत गोंयांत घसघशीत पावस पडटलो. वादळी वारोय धुमाकूळ घालपाचो आसा. 16 तारखेमेरेन येलो अलर्ट जारी केला. बुधवारा कुपा दाटिल्ली, उष्णताय लेगीत वाडिल्ली. बिरेस्तार मेरेन हे वातावरण तशेंच उरूं येता. पारो सामान्य परस चड नासलो तरी तापमान नक्कीच वाडला. केरळ आणि मध्य प्रदेशात उण्या दाबाच्या क्षेत्राक लागून एकठांय जाल्ल्या दाट कुपाक लागून हे घडला. बिरेस्तारात चढावत तापमान 34 आणि उणे तापमान 24 उरतले. 16 तारखेमेरेन गडगडाचो पावस जोग लावनी. बिरेस्तारात चडीत आणि उणे तापमान 34 आणि 24 डिग्री सेल्सियस. बिरेस्तारा फातोडेर कांय सुवातांनी दाट धुके. बोट धनिया खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.